पीडब्ल्यूडीन बायणा सिवरेज प्रकल्पात वीज तयार करपा खातीर सौर पॅनल बसयल्ले असले तरी आता हो प्रकल्प पुरायपणान थांबला। पीडब्ल्यूडी मंत्री निलेश काब्रालान ह्या लुकसाणा खातीर विरोधकांक दोष दिवन प्रकल्पाक तेंको दिवपाची खात्री दिल्या। पळयात, बायणा सिवरेज प्लांटात वीज निर्मितीत मदत करपाक जायते आनी व्हड सौर पॅनल असले तरी ते वापरूंक नासतना आनी पुरायपणान दुर्लक्षित अवस्थेत पडल्यात। प्रकल्पा भोंवतणचो वाठार लेगीत निवळ जावंक ना आनी नितळसाणीची भीक मागता। बायणा सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटाचेर काही वर्सां पयलीं हे सोलर पॅनल्स बसयल्ले आनी हे सोलर पॅनल्स लाखांनी खर्च करून बसयल्ले, पूण हे पॅनल्स सद्या एकदम वायट परिस्थितीन फाटल्यान पळोवंक शकता कशा तरेन हांगा झाडां वाडलेलीं आसा, बुशीस वाडलेले आसा आनी हे बुशीसां खातीर हे पॅनल्स खंय तरी बंद पडलेले अशें दिसून येता। वयल्यान हांगासले ऑफिशियल्स आसा तांचें म्हणणें आसा की खंय तरी थोडे पॅनल्स फुटलेले आसा आनी त्याच्या खातीर हे जे पॅनल्साचें काम करपाची गरज आसा ते परत खंय तरी रिपेर करपाक आनी मेंटेन करपाची गरज आसा। पूण आमी जेन्ना फायंड आवट केलें जाल्यार हे पॅनल्स बंद जाल्ल्या कारणान हांगा जी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय जाताली टू सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ती खंय तरी हॅम्पर जाल्ली आसा आनी जे ऑफिशियल्स आहात त्यांचे म्हणणें आहे की हे आमी निलेश काब्राल जे हांगासले पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आहात तेंच्या कडेन हेची फायल धाडलेली आसा आनी तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन ही पास करचें। आमी हेच्या बद्दल मिनिस्टरा कडेन उलयलें आनी तेंचे कडसून जाणून घेतलें की कितें प्रॉब्लम आनी तेंच्यांनी सांगलां की हे बेगीनच्या बेगीन रिपेर करतले। पूण पळोवपाक गेल्यार हे जे सोलर पॅनल बसयल्ले हांगा बुशीस वाडल्या जावं बाकीचे जे इश्यूज आहात हे सॉर्ट आउट करपाची गरज आसा, कित्याक की इतके लाखांनी खर्च केल्या उपरांत हे पॅनल्स बंद दवरप ही कितकी गजाल सारकी हो मोठो प्रश्न आसा। मिडियान प्रश्न विचारतकच पीडब्ल्यूडी मंत्री निलेश काब्रालान सोलर पॅनलांचे लुकसाण केल्ल्यान विरोधी लोकांक दोष दिलो आनी आपले खाते एका वर्सा भितर ही समस्या सोडयतले अशें आश्वासन दिलें। पूण व्हडलो प्रश्न उपरासता तो म्हणल्यार तांच्या देखरेखीचें कशें कितें। हांगा आसा ताका पयलीं सांगलें, म्हाका आनी कोणें सांगलें सो ताका जनरेशन आतां तुमी मिटींग जातकीर हांव बसतलो आनी संकल्प बसून तितून भितर टॅक्निकली हांव पळयतलो आनी तो जो आसा पॅनल घातला ताका आनी जागो खूब हांगा एक्स्ट्रा घालपाक जाल्यार आमी एक्स्ट्रा घालतले आनी ग्रिडाक कनेक्ट करतले। वी वील मेक दीस प्लांट पॉसिबल हांव टॅक्निकली आनी जागो खूब आहा आनी फक्त लोकांक मागता थोडे कडेन ते लोकांनी फातर बी मारता सो कॅमेरा घालतरी वी वील अटॅक दोज पीपल आनी ताका कशें करपाक आनी अल्टिमेटली गव्हर्मेंट पडटा म्हाजी न्ही लोक घातर म्हणून ते पॅनल फोडलेले 8 पॅनल आसा दिसता म्हाका। सो हे सगळे रिवॅम्प करून हांगा एक्स्ट्रा जनरेट करून वता तर आमी एक्स्ट्रा जनरेट करून ताका दितले ट्रायंग टू इनवॉल्व अदर पावर लेस अशें करपाचो विचार आमी करता। बट थिंगा बुशीस बीन झाडां खूब वाडलेले एटलिस्ट ती कट करपाक जाय आसली दिसना। इन्स्ट्रक्शन तुका सांगला न्ही तुमी म्हज्या वांगडा आयच्यान 1 वर्सान हांगा येवचें, तुमी सगळो फिल्मींग करपाक हांव तुका फ्री हँड दिता। 1 वर्सान जेन्ना हांवें तुका पयलीं सांगलें म्हज्या वांगडा येवचें मागीर 1 वर्सान म्हजो रिपोर्ट तुमी दिवचो। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, हरमन गोम्स आनी निखिल जल्मी।